आणि जे म्युनिसिपालिटी आसा न्ही, जे खांबे आसा पळयात बाजारा भायर त्या थंय घालतले, मागीर थंयच्यान तांकां कळून येतलें न्ही. नो, जो पर्यंत जे आसा तें घेवन आमी काम करपाचें सद्या आनी एक्स्ट्रा कितें मेळटा तेजे खातीर प्रयत्न करपाचे. सर हितून एक सिरियस इशू पळयला आमी की आतां ते बॅगर्स कोण एजंट येतात सोडटात म्हणटात, हेजेर तुमी आतां कशें लक्ष पळयता मागता? तेच सांगलें न्हू तेंकां आतां धरून. ते सादारण तेंचे कडल्यान आमी हेल्प मागला आनी आमी बी आमच्या तर्फे प्रयत्न करतले. तर सादारण सकाळी फुडें आनी सांजची 2 टायम आसूंक शकता जर अशें आसा जाल्यार. ती कोण हाडटा आनी तेजेर तसो ऑफेन्स रजिस्टर करून तेजे कायमचो उपाय काडटले. तेजे कडेन ताकद ना जाल्यार तुमी तेज्या शेल्टर रुमान ताका दवरा. ना जाल्यार मागीर ताका आमी चवकशी करून बाबा तूं खंयच्यान मनीस येयला, तूं हें कितें जालें चवकशी करून ताका हेल्प करूंक शकता आमी की बाबा तुज्या त्या गांवांत तूं वचप कितें तरी करचें पडटलें हितून, नाजाल्यार तशेंच बसून पडलेलें आसता. सर एक सीसीटीव्ही बद्दल आनी कितें टॉपीक काडलो की सीसीटीव्ही तांकां आमी कितें सांगलें की म्हापसा मार्केटान मेन ज्यो गोश्टी आसा तेजेर एक पावरफूल सीसीटीव्ही ज्या टायमार एक्झीट आनी एंट्री जाता लोकांची ते रातचे बी सादारण ते एक बरे व्हडले सीसीटीव्ही तुमच्या तर्फे घाला म्हणून ते तेंच्यांनी मान्य केले. आनी तांकां हेंय बी सांगलें आमी तुमी तुमची जी शॉपां आसा तेजेर एक तुमी भायर स्टिकर लाया की दीस शॉप इज अंडर इलेक्ट्रॉनीक सर्वेलन्स म्हणून. हेतून खुबशे प्रिवेंशन जाता हितून गोश्टी. दुसरी गोष्ट जर स्पेशली जी भांगराची शॉपां शेटीची शॉपां थंयसर कोण असो जर फेस कवर करून कॅप घालून काळी चश्मा बी घालून येयलो जाल्यार ताका सादारण तुमी पयलींच धरपाचें हो सस्पेक्ट आसूंक शकता. जाल्यार ताका बाबा तूं हें तुजें सगळें कार्ड जितून तुजें सगळें रिकॉर्डींग सीसीटीव्हीचेर जातलें. म्हणजे ज्या तसल्या इराद्यान कोण येयला तो पयलींच ते कांय करिनासतना परतो वतलो. पुराय म्हापसा वाठारान आतां आयच्यान आतां स्ट्रिक्ट हें जावपाक शकता ना. आमी खूब टायम जाला तें चालू केल्लें आसा. टेनंट व्हेरिफिकेशन सादारण प्रत्येक दिसा आमचे म्हापसा कोलवाळे आनी अंजुना मान सादारण प्रत्येक दिसा एट एन एवरेज 100 लोकांचें टेनंट व्हेरिफिकेशन फाटल्या एक आठवड्यांतल्यान चालू जाल्लेलें आसा आनी हें कंटिन्यू उरतलें. कितें रिक्वेस्ट घेवन येतात ते बरे भशेन आयकतात. पयलींचे भशेन पुलीस आनी कॉमन मॅन असो रिलेशन उरलें ना. दे आर व्हेरी फ्रेंडली टू अस. वयल्यान तांचे तर्फे चड रिस्पॉन्स आसता की बाबा तुमकां कितें डिफिकल्टीज आसा दे आर व्हेरी कॉपरेटीव. हाजे फुडें सुद्दां ताणें आमकां प्रॉमीस केला. तेंचो स्वताचो नंबर दिला ताणें DYSPनूय दिला प्लस तो रोबोट आसा ताजोय दिला PIचो नंबर दिला. सो दे हॅव टोल्ड अस कितेंय पळय इलिगॅलिटीज दिसले जाल्यार यू जस्ट गिव अस अ कॉल अँड वील बी इमिजिएटली देर फॉर युअर सर्वीस. So I would like to thank Goa Police, especially Mapsa Police, for all these things. व्हिडिओ बूक करतात आनी आमचे कितें ग्रिवियन्सीस आसा आमचे कितें प्रॉब्लम आसा ते तांकां कळपाक जाय आशिल्लें. म्हणून आमी तांकां सांगलें की बेजिकली पुलीस पेट्रोलिंग वाडोवंक जाय आनी प्रॉमीस केला की शुक्रार दीस तांणी पुलीस पेट्रोलिंग चड करतले आनी बेजिकली सिवील ड्रेसान पुलीस चड आसतले. रातचे जे कोण थंय न्हिदतात ते दुकानाच्या फुडल्यान तांचें इंटेन्शन कितें आसा तें खबर आसना. म्हणून तांची एक ड्रायव्ह घेवन रातचे 8 सुमार अशें सगळें बंद जाल्या उपरांत वचून तांकां ते धाडून घालतले अशें प्रॉमीस केलां ताणें. आनी सेकेंड ते भिकारी हेवटेन ते भीक मागूंक भोंवतात पळय तांचेरूय एक्शन घेतले. प्लस थोडें तें प्रॉस्टिट्यूशन कितें चलता मार्केटान ताज्या बद्दलूय एक्शन घेता म्हणून सांगलां. आनी एज ज्वेलर्स एसोसिएशनान आमकां तांणी फाटल्या दिसांनी रिक्वेस्ट केल्लो की एक गनमॅन दवरपा खातीर किओस थंय घाल म्हणून. सो आमी तो एक रेडी केल्लो आसा. पयर आमी म्युनिसिपालिटीन वचून चेअरपर्सना कडेन उलयले, CO कडेन उलयले आनी ताणें आमकां प्रॉमीस केला की आमकां एक जागो थंय लोकेट करता ज्या जाग्यार आमी थंय किओस बॉक्स दवरतले आनी तातूंत भितर आमचो थंय गनमॅन एक उबो आसतलो. आनी प्लस आमकां ताणें एक रिक्वेस्ट केला की एक 4 तुमी CCTV कॅमेरा घालचे. कारण म्युनिसिपालिटीन जे घातिल्ले ते मार्केटान जे CCTV कॅमेराज आसात ते चलता काय ना ताज्या बद्दल म्हाका आयडिया ना. सो एक आमचे तर्फे एक 4 कॅमेराज घालचे आनी आमी एसोसिएशनांतल्यान ताका प्रॉमीस केला की आमी आमच्या कमिटी कडेन उलयतले आनी आमी ते घालतले. सो आयज जशें तुमी DYSP मेळपाक गेले तशें तुमी म्हापसा म्युनिसिपालिटीक वचून अशें मेळटलें ह्या बद्दल? आमी म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सनान पयर बुधवार दीस मेळ्ळे वचून CO कडेनूय मेळ्ळे रिगार्डींग दी सेम इशू. आनी तांणी सुद्दां आमकां दे वॉज सो डॉक्टर नूतन बिचोलकर जी आतां नवी चेअरपर्सन जाला शी वॉज सो क्वीक अँड शी इज अ व्हेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन आय फील. आनी तिणें आमकां प्रॉमीस केला की इमिजिएटली ते मिटिंगेन घालून पास करून घेता आनी बिकॉज ऑफ सेफ्टी शी वील नॉट सेफ्टी बद्दल ती केन्ना कॉम्प्रोमायज करची ना. दॅट्स ओनली. आमकां दिसतालें की खंय तरी आमी आमचें पेट्रोलिंग जालें आनी कितें कमी पडटा म्हणून म्हापसा. सो ह्या एसोसिएशनाक लागून आमकां कळ्ळें की ज्या जाग्यार आमकां कितें तरी डिफिकल्टीज तेंच्यांनी ते फेस करता आनी आमी फेस करता त्यो आमी ओवरकम करूंक शकता म्हणून.
सो आता जे इश्यूज जाला तुमच्यांनी मांडले सो तितून प्रत्यक्ष आमी लक्ष घालतले. इवन आमी थोडे तांकां पॉयंट्स आमचे रेज केल्या सो तितून ते एग्री जाल्या. सो त्या प्रमाणे आमकां दिसता की फुडल्या हेतून इंटेन्सीव पेट्रोलिंग त्या मार्केटान आसतली. आनी जे प्रश्न आहा जे रिगार्डींग जे बॅगर्स आनी हे तेजे खंय तरी आमी एक कन्क्लुजनाचेर येतले. सो इधर तांकां शेल्टर होमान घालपाचें काय तांकां JMFC बिडान प्रोड्यूस करपाचें त्या प्रमाणे तेंचेर एक्शन जाता. हे सगळे विथ द कोऑर्डिनेशन विथ म्हापसा म्युनिसिपालिटी म्हापसा म्युनिसिपालिटीक आमी ऑलरेडी हितून डिस्कशन जाल्लें आसा. सो तेंचो सुद्दां आमकां कॉपरेशन मेळटलो हितून आनी त्या प्रमाणे आमी आमची कितें आहा ती वर्किंग स्टार्ट जाता. तुम्ही म्हापसा म्युनिसिपालिटी कडेन बाजाराक लागून कितें पुलीस स्टेशनाक जाय आनी तुमच्या ते आमी तांकां बरोवन धाडटले. कित्याक सामको म्हणजे इम्पॉर्टंट आहा ते आमकां CCTV कॅमेरा ते ऑलरेडी ते इन्स्टॉल आहा पण ते वर्किंग कंडिशन ना. सो ताका लागून ते एक आमकां एंट्री एक मेन पॉयंट्स म्हणल्यार आमकां एंट्री एक्झिटाक CCTV कॅमेराज इम्पॉर्टंट सारके तेच जाय. कित्याक पर्टिक्युलर शॉपाचे CCTV ऑलरेडी कॅमेराज आसता. आतां कोण सस्पेक्ट जो एंट्री येतलो भितर म्हणल्यार ते एक एंट्री आनी एक्झिट पॉयंटारूच भायर सरतलो. सो ताका लागून ते सारके इम्पॉर्टंट ते इम्पॉर्टंट आसात आमकां आनी तेज्या खातीर आमी तांकां ऑलरेडी इंटिमेट करतले की इधर ते तरी सुरू करात नाल्यार तेजें कितें तरी न्यू जाल्यार न्यू तुमी इन्स्टॉल करपाचें. डेप्युटी पोलीस इन्स्पेक्टरा कडेन सगळ्यांनी तेंच्यांनी आमकां भरपूर सपोर्ट केलो आनी जे मार्केटान जे इश्यू आसा तेंच्यांनी आमकां सॉल्व करता तेच्या बद्दल आमी व्हेरी मच थँकफूल. आनी त्याच बरोबर जे CCTV जे चलना तेजेर आमी लक्ष घालतले. म्युनिसिपालिटी मेळटले भितर भितरकार जे चेअरमॅन आसा तेणें आमकां खूब कॉपरेटीव करता हांगा. त्या खातीर जे आमी आज तांकां लेटरूय दितले आमी ते किओस आमचे बसोवपा खातीर तेणें आमकां सपोर्ट करता अशें आमकां आशा दवरता आनी हांव थँक्यू. सो आयज म्हापसा मर्चंट आनी म्हापसा ज्वेलर्स हांची आयज तुमच्या वांगडा एक मिटींग जाली. कितें मिटिंगेन पॉयंट्स मारले तुमचे पॉयंट्स आनी तेंचे पॉयंट्स? आजची मिटींग ही आमी आपयलेली कित्याक आतां पावस सुरवात जाला आनी सादारण अशें दिसता की पावसाच्या टायमार चोरयो बिरयो वाडटा आनी म्हापसा मार्केट हितून खुबशीं शॉपां आसा आनी तेंच्या खातीर तेंचे कडेन एक मिटींग आमी दवरलेली. तेंचे प्रश्न कितें आसा ते आमी समजून घेवन आनी आमचे तेंचे कडल्यान सहकार्या खातीर कितें एक्सपेक्टेशन आहा तेज्या खातीर डिस्कशन जालें. त्या डिस्कशनान तेंचे सायडीच्यान तेंच्यांनी आपआपली कितें बाजू आसा ती मांडली आमचे कडेन आनी आमी तांकां सांगलें तुमचे कडल्यान आमकां कितें एक्सपेक्टेशन आसा. ह्यो दोनूय गोश्टीची एक्सचेंज जाली आनी तितून मागीर आमी तांकां सांगलें की आमी एक एडवायजरी काडटले आनी ती एडवायजरीन तुमचे कडल्यान आमी तुमी कितें कितें प्रिकॉशन घेवपा जाय तें आमी तितून बरोवन दितले तुमकां. आनी तितून प्रत्येक एडवायजरी प्रत्येक मनशाक मेळटली शॉपकाराक आनी तितून DYSP PI आनी बीट स्टाफाचो जो बिटाचो PSI आनी हवालदारांनी कोण स्टाफ आहा तेंचे नांव आनी मोबायल नंबर मेळटले जेणे करून तुमकां जर इमिजिएटली गरज पडली जाल्यार तुमी इमिजिएटली आमकां कॉन्टॅक्ट करूंक शकता. हें आजचे मिटिंगेन थारलां. सो कितें पॉयंट्स मेन आसले हितून? मेन पॉयंट तेंच्यांनीच आपण सांगलें की खूब पयलीं तेंच्यांनी ठरलेलें खंय आमकां ते गनमॅन जाय म्हणून आनी तेंच्या कडेन म्युनिसिपालिटी कडेन तेंच्यांनी एक रावपा खातीर किओस्क मागलो थंयसर जाल्यार तो कांय कारणां खातीर घडलो ना. जाल्यार आतां तेंचें म्हणणें कितें आतां तो किओस्क म्युनिसिपालिटीन दिवपाचो केला तेंकां आनी तेंकां गनमॅन आमी आर्म पुलीस दितले आमकां दिवपाक कांय प्रश्न ना भितर. दुसरी गोश्ट काळोख मार्केटान आसता तो तेंच्यांनी निर्माण केलेलो त्या प्रमाणे आमी म्युनिसिपालिटीक बरयतले की तेतूंतल्या काळखा खातीर ती उजवाड लायटी कितें तरी घाला. तिसरो प्रश्न आसलो तो टेनंट व्हेरिफिकेशनाचो. ते आमी तांकां सांगलां की सादारण खुबशे लोक म्हापसा मार्केटान सामान विकूंक बी येता ते रावपी म्हापसाचे आसना आनी खंयचे भायले आसता जेचे टेनंट व्हेरिफिकेशन आमच्या स्कोपान ते येना म्हणून तेंचें आमी व्हेरिफिकेशन करतले. त्याच प्रमाणे तेंच्यांनी जर कोणाक कामाक दवरलो जाल्यार तेजें सर्वंट व्हेरिफिकेशना खातीर पुलीस क्लियरन्स घेतल्या शिवाय तांकां कामाक दवरूं नाका तुमी. आनी तिसरी गोश्ट तेंच्यांनी सांगली अशें म्हापसा मार्केटान बी खूब टायम जालो गाडयो बी पडून आसा त्यो चोरयेच्यो आसूंक शकता जाल्यार तांकां सांगलें आमी बी हाचें व्हेरिफिकेशन करतले आनी तांकां जर दिसता एक आठवड्या पेक्षा जास्त ज्यो गाडयो पडून आसा तेय बी आमकां कळयल्यार आमी रोखडेच व्हेरीफाय करून फायंड आवट करतले म्हणून. एक आनी तेंच्यांनी काडला ते वेंडर्स आनी बॅगर्स इन्क्रिजींग वाडला तेचेर? हय ते तेणें सांगलें कशें म्हापशान खंयसर बॅगर्स आनी वेंडर्स दिसता त्या प्रमाणे ताका सांगलें तेजेरूय आमी एक्शन घेवया आनी तेंचे म्हणणे कोण तरी तांकां हाडून सोडटा सकाळचें म्हणून जाल्यार आमी तेंचेर लक्ष दवरता आनी तुमी आमकां कितें जाल्यार इन्फॉर्मेशन पास ऑन करा जाल्यार तो कायमचो ऑपरेशन सुटपाक जाय. त्या खातीर जो मनीस ही घटना करता जेका जर कोण असो हाडून सोडटा कन्फर्म जावंक ना जर कोण सोडटा आनी बॅगींग करूंक लायता जाल्यार तेजेर एक कडक कारवाई करून ऑफेन्स रजिस्टर करून कायमचो हेजो उपाय काडपाक जाय
आनी त्या खातीर आमी आमचें आयच्यानूच काम सुरू करतले. कोण जेवण बी दिता तांकां अशें? जेवण ते स्ट्रीट प्रोविडन्स दिता. ते जेवण ते दिताना कशें दिता की बाबा एक भुकेन कोण मरता म्हणून दिता. तांकां आमी एक डिस्कस करून दिलें बाबा तुमी जेवण दिता पण त्याच प्रमाणे हो जो मनीस आसा तो जर बेश्टो घालता म्हटलें घातल्या पूण तेंचें तें चलना. तेचेर ते कितें तरी तूं ते आमी तेंचे कडेन उलयतले फायंड आउट करता कित्याक लागून चलना ते आनी तांकांय सांगला आमी तुमी बी म्युन्सिपालिटी कडे हो प्रश्न रेज करा म्हणून. कितें डिफिकल्टी जाल्यार सॉल्व करुया ते भितर. कितें तरी टेक्निकल डिफिकल्टी आसूंक शकता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.